नमस्कार. समेस्तांक नवरात्रीची उर्बे भरीत परबीदीत हांव गौरीश परब आमोणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हजें घर येवजण 4 तारखेक करतले लॉन्च. कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हूण रावतले हजर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. फाटले 10 दीस पेडण्या वाठारांनी धुमाकूळ घालपी हत्ती गेलो महाराष्ट्रात. परतून गोंयच्या हद्दीतूय येवपाक शकता. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हत्तीचेर दवरल्या नदर. तिसरी ते 8वीच्यांक आसतल्यो समान प्रश्नपत्रिका 7 ऑक्टोबरा सावन परीक्षा जातल्यो सुरू. कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक लागलो उजो. 4 लाखांचे लुकसाण. उजो पालोवपी दान घडणूक थळाचेर वचून उजो हाडलो नियंत्रणात. रामा काणकोणकराच्या हल्ल्या प्रकरणाचो तपास खंय मेरेन पावला. मुख्यमंत्र्यान करचें स्पश्ट. हल्ल्या फाटलो मास्टर मायंड सापडना तो मेरेन केस करची न्हय बंद. समाज वावुरप्यांची शिटकावणी. राज्यात फुडले 4 दीस पडटलो पावस. हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट. एकोणीसशे 72च्या पयलीं सर्वे प्लॅनाचेर आशिल्लीं घरां आनी दुकानां मोडून उडोवचे नात. तशेंच 1/14च्या उतार्याचेर नांव आशिल्ल्या घरांकूय हात लावचे नात म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हजें घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक दितले. म्हजें घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक उपलब्ध करून दितले. पंचायतींनी हाची दखल घेवन ते अर्ज लोकांक उपलब्ध करून दिवचे. 2014 पयलींची मोकाशे, आलवारा आनी सरकारी जमनींचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करतले. कितले पयशे घेवप ते सरकार नोटिफाय करतले. 6 म्हयन्या भितर हे अर्ज भरून लोकांनी मामलेदार कार्यालयात दिवचे. कोमुनिदाद जमनीत आशिल्लीं 2014 पयलींची घरां कायदेशीर करतले. हाचे अर्ज 4 तारखेर उपलब्ध करून दितले. रोका कायद्या खाला बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले. 2014 पयलीं आपल्या वैयक्तीक जमनीत बांदिल्लीं घरां लेगीत कायदेशीर करतले. पुनर्वसन केल्ल्या लोकांक दिल्ले फ्लॅटूय सरकार कायदेशीर करून दितले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही येवजण लॉन्च करतले. हे कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. म्हजें घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननाधिक होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले. हितूर वेगवेगळे 10 कंपोनंट येता. ह्या वेगवेगळ्या 10 कंपोनंटांनी आमी हे रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न हो आमच्या सरकारात केला. हांव मुद्दामून सांगता की सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमा खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या कार्यक्रमा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी शेनवार दीस 4 वरांचेर उपस्थित रावचे. म्हज्या घर योजनेचे फॉर्म तेसता जो थंयसर येता ताका इजिली अवेलेबल जातलो. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो म्हज्या घरांत आसलेल्यो योजना ह्यो तेस्ताच्यान सुरू जातल्यो. हेतूंतली पयली योजना आमी जें म्हटलां की बायफर्केशन ऑफ द हावस जें म्हटलां की 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हांणी जर दोनूय भावांनी आपलें घर ए आनी बी करून दी म्हटलें आसत जाल्यार जो तेज्या घराचो नंबर आसा फॉर एग्जाम्पल 37 जाल्यार तो 37A 37B हो तेणी करून दिवपाक जाय. जेणे करून गांवांतले तंटे, गांवांतल्यो झगड्यो, घरांतल्यो झगड्यो हे कमी जातल्यो. दोनूय भावांक वेगळी लायट कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन घेवपा खातीरूय तांकां बरें पडटलें. पंचायतीकूय बी वेगळो हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स हो कलेक्ट करपाक मेळटलो. त्या खातीर तांकां बायफर्केशन ऑफ द हावस दिवप म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हे तांकां बंधनकारक आसा आनी तांच्यांनी तें दिवचें जेणे करून उदक, लायट हे लोकांक वेगळें घेवपाक मेळटलें. आनी ताका म्हाका दिसता पंचायतींनी सहकार्य करचें. खंयसरूच पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना. तांच्यांनी एप्लिकेशन दिल्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरीनी इनिशिएटिव्स घेवन आनी म्युनिसिपालिटीच्या सीओन इनिशिएटिव्स घेवन हे बायफर्केशन सर्टिफिकेट्स जी आहा ही दिवप गरजेचें आसा. 1972च्या पयलींचें घर हे घर रेग्युलर आनी कायदेशीर घर करपा खातीर म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तेका जी आमी सनद सर्टिफिकेट म्हणजे 1972च्या पयलीं तेजें घर हे प्लॅनाचेर लागलेलें घर आसा. 1 and 14 तेजें हावस ओन बाय म्हणून अदर कॉलमांत किंवा डायरेक्टली ताजें नांव आसा. त्या मनशाक फाल्यां सकाळीं जर आपलो
सनद सर्टिफिकेट दिवपाक जाय जाल्यार ओन्ली 1000 रुपीज भरून ताका डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उगवे वाठारात धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्ती सध्या गोंयच्या हद्दींतल्यान भायर सरून महाराष्ट्राच्या हद्दीत गेलेलो आसा. सध्या गोंयच्या रान खात्याचे अधिकारी ह्या हत्तीचेर नदर दवरून आसात. मजगतीं आयतारा पेडणे उगवेच्या गांवकारांनी ओमकार हत्तीक धांवडावपाक देव माऊली मंदिरा लागसार सकाळी 10:30 वरांचेर हाती भगाव ही मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. फाटले सुमार 10 दीस पेडणे वाठारात धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्ती निमणे आता गोंयची हद्द पार करून तो आता महाराष्ट्राच्या हद्दीत गेला. मात हो हत्ती केन्नाय परतून गोंयांत येवपाक शकता. ताका लागून गोंयचे राना खात्याचे अधिकारी तेरेखोल न्हंय कडेन रावून ह्या हत्तीचेर नजर दवरून आसात. मजगती पेडणे उगवेच्या गांवकारांनी ह्या हत्तीक धांवडावपा खातीर आयतारा देवी माऊलीच्या मंदिरा लागसार सकाळी 10:30 वरांचेर हाती भगाव मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. लोकांनी येतना गर्नेल बॉम्ब धोल तशेंच मशाली घेवन येवचे असो उलो शेतकारांनी मारला. मात आता हत्तीन गोंयची हद्द पार केल्ल्यान गांवकार कितें निर्णय घेतले ते पळोवचे पडटले. ओंकार हत्तीन फाटल्या 10-12 दिसां सावन पेडणे म्हालांतल्या कडशी, मोपा, तोरशे, उगवे ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात शेतकऱ्यांची नुकसानी केली. फाटल्या 7 दिसां सावन तांणी तामोशा गावात ज्या पद्धतीने शेती, कवाते, केळींची नासधूस केल्या तातून शेतकरी भयभीत जाल्ले आणि 7 दिसां उपरांत ओंकार हत्तीन उगवे वाठारांत फाटल्या 3 दिसां सावन आपलो मोर्चा वळयला. थंयसरय कवाते, भात शेती, केळी खावपाचे त्यांनी सुरू केले. हत्तीक धरतले कशे, हत्तीचो पाठलाग कसो करचो ह्या संदर्भात शेतकरी आसात, शिवाय वन खात्याचे अधिकारी आसात, पूण हाचो बंदोबस्त कसोच जायना. हालींच राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या हत्तींक तज्ञ मंडळी हत्तीस्वार हाडून ताचो बंदोबस्त करतले, दसऱ्या उपरांत ताचेर कार्यवाही करतले अशी ग्वाही वन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी शेतकऱ्यांक दिला. पण तो पर्यंत हत्तीची लुकसाणी आम्ही सोंसची काय असो सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केल्लो आसलो. आणि जर हत्तीचो बंदोबस्त राना खाते करपाक शकना तर आम्ही शेतकरी, गांवकरी सगळे एकठांय जातले आणि शेतान उतरून ह्या हत्तीचो पाठलाग करतले, ताका धांवडपाचो आम्ही यत्न करतले. आणि त्या खातीरच आयतारा दीस 10:30 श्री माऊली मंदिर उगवे हांगासर शेतकरी आणि गांवकऱ्यांनी एक मिटींग आपयल्ली. आणि ह्या मिटिंगेन सगळ्यांनी असे थारावपाचे आशिल्ले की आम्ही शेतान उतारतले आणि हत्तीचो पाठलाग करून ताका खंय तरी धांवणतले असले. पूण आता जी माहिती आमकां उपलब्ध जाल्या ती कांय तासां पयलींच हत्ती तेरेखोल न्हंय क्रॉस करून सातोशे, मुडुरे ह्या महाराष्ट्राच्या वाठारांत सीमेकडे गेल्लो आसा आणि थंयसर व्हडा प्रमाणात शेताची नुकसानी करपाक तांणी सुरवात केल्ली आसा. तर थंयले शेतकरी एकठांय जाले आणि त्या शेतकऱ्यांनी व्हडा प्रमाणात बॉम्ब, फुगटे लावन त्या हत्तीक परत हेवटेन न्हंयच्या पलतडी हाडपाक तांचो यत्न आसा, धांवडून दिवपाक तांचो प्रयत्न सुरू जाल्लो आसा. तर आमच्या गोंयचे जे वन खात्याचे अधिकारी आहात, कर्मचारी आसात, ते तेरेखोलच्या न्हंयचेर उबे रावन तांकां पळयता की तो हत्ती परत हांगा येवचो न्हू. आणि तांचो यत्न आसा की तो जो हत्ती ओंकार हत्ती आशिल्लो तो जर महाराष्ट्रान गेला तर महाराष्ट्रानच तो रावतलो कसो हाचेरय तांची भासाभास सध्या सुरू आसा. गोंयचे जे राना खात्याचे कर्मचारी आसात, वन खात्याचे अधिकारी आसात, ते दोळ्यान तेल घालून ह्या न्हंयचेर लक्ष दिवन आसा. जर ओंकार परत आमच्या गोंयांत येवचो ना न्हू असो सवालय सध्या तयार जाल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण राज्यातल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर तशेंच स्पर्धात्मकता वाडची ह्या हेतान अंदूच्या वर्सा राज्यातल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत विद्यालयांक इयत्ता 3री ते 8वी मेरेन समान पेपर काडपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती SCERTची संचालक मेघना शेटकावकर हांणी दिल्या. इयत्ता 3री आनी 4थीच्यो परीक्षा 9 ते 15 ऑक्टोबराक जाल्यार इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेनच्यो परीक्षा 7 ते 15 ऑक्टोबरा मेरेन जातल्यो. गोंयांत 70 कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा आसा. माध्यम कोंकणी आसले तरी 6 शाळां कडल्यान इंग्लिशींतल्यान पेपर काडपाची विनवणी आयला.
देखून मंडळान इंग्लिशींतल्यान पेपर काडपाचो निर्णय घेतला. फकत अंदूच्याच वर्सा खातीर ही सवलत आसतली. उर्दू माध्यमाच्या शाळांनी तिसरी भास म्हूण इंग्लिशींतल्यान प्रश्नपत्रिका दिवपाची मागणी केल्ली. ही मागणी लेगीत मान्य जाल्या अशी माहिती SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिली. अंदू पयलेच खेपे SCERT वतीन 3री ते 8वी मेरेन सत्र परीक्षाचो पेपर काडटा. ज्या विद्यालयांक आडखळी आसल्यार त्यो 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन सादर करच्यो अशें आवाहन SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी केलां. स्टेट गव्हर्नमेंटाने डिसिजन घेतला की 3rd to 8th कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करपाचे. हे डिसिजन जाल्ले लास्ट इयरच घेतिल्ले आनी आमी सगळे स्टेक होल्डरांक जेन्ना ओरिएंटेशन करता ट्रेनिंग जाता तेन्ना सांगत आशिल्ली. ताजे नंतर जेन्ना फेब्रुवारी 2025 जेन्ना सर्क्युलर इश्यू जाले रिगार्डिंग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP फॉर ग्रेड 3 and 6 तेन्ना त्या सर्क्युलरांनी मेन्शन केल्ले की फॉर ग्रेड 3 to 8 SCERT कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करतली. ताजे नंतर 12 ऑगस्ट 2025 आम्ही डिटेल सर्क्युलर इश्यू केले विथ एक्झाम शेड्यूल की एक्झामचे डेट्स कशे आसतल्यो खंयच्यो आसतल्यो फॉर प्रायमरी लेवल एज वेल एज फॉर अदर ग्रेड्स अप टू 8. आनी ताजे नंतर ताजे पयलीं एक्चुली 8 ऑगस्टाक आमी हेड्साचें ओरिएंटेशन घेतलें. हेड्स ऑफ गव्हर्मेंट आनी एडेड अनएडेड सगळे हायस्कूल्स एंड प्रायमरी स्कूल्स तांची इनपुट्स घेवन मागीर फायनली 12 ऑगस्टाक सर्क्युलर इश्यू केल्ली फॉर ग्रेड 3 to 8. फुडलो जो प्रोसेस आसा एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एक्झामिनेशन किंवा असेसमेंट इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट हे सगळे स्कूल्साचेच दवरले आसा. स्कूल्स इंडिव्हिज्युअली आपूण करतले आनी हो जो कॉमन क्वेश्चन पेपर दवरल्या फाटलो उद्देश असो आसा की सगळे कडेन एक स्टँडर्डायजेशन जावचें, युनिफॉर्मिटी आसची, जो असेसमेंट पॅटर्न आसा तो युनिफॉर्मली सगळ्या स्कुलांनी फॉलो जावचो म्हणून कॉमन एक्झामिनेशन. सो आतां डेट शेड्यूल जर विचारलो जाल्यार फॉर ग्रेड 3 and 4 एक्झाम स्टार्ट जाता फ्रॉम 9th of October till 15th of October आनी 6, 7, 8 हाचे खातीर इट स्टार्ट फ्रॉम 7th of October which goes up to 15th of October. ही आसा एक्झामीचो हो आसा एक्झामीचो शेड्यूल विच इज एप्लिकेबल टू ऑल स्कूल्स ऑल ओवर गव्हर्मेंट एडेड एंड सम ऑफ द अनएडेड स्कूल विच आर फॉलोइंग आफ्टर. सो जितले कडेन आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या ज्या कोंकणी मिडियम स्कूल जी एडेड आसा जांचे कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयला की आमकां दिया इंग्लीश मिडियमांत इंग्लीश लँग्वेजीचे पेपर इंग्लीश मिडियमाचे ते आमी कन्सिडर केला ओन्ली फॉर दीस एकेडमीक इयर. तशेंच आनी थोडे केसीस आमच्या मुखार आयल्यो त्यो म्हणजे अनएडेड स्कुलाची वेगळी तरेची रिक्वेस्ट आशिल्ली कारण थोडी आमचे करिक्युलम फॉलो करताली स्टेट गव्हर्मेंटाचे थोडे वेगळे करिक्युलम फॉलो करतात. सो जे अनएडेड स्कूल ऑन बोर्ड आयल्यात आमचे कडेन तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला थंय आमी तांकां पेपर सप्लाय करपाचे तांचो डेटा आमी घेतला आनी तांकां आमी पेपर सप्लाय करता. ताजे नंतर आसा तो उर्दू मिडियमाचो एक विशय आमचे कडेन मुखार आयलो तो म्हणजे तांकां थर्ड लँग्वेज इंग्लीश जाय आशिल्ली. बाकी सगळे कडेन थर्ड लँग्वेज आसा कोंकणी मराठी. सो तांकां इंग्लीश जाय आशिल्ली कारण तांची फर्स्ट लँग्वेज उर्दू दिल्ली, सेकंड तांच्यांनी हिंदी दिल्ली, थर्ड लँग्वेज इंग्लीश. थंय बी आमी तांची रिक्वेस्ट कन्सिडर केला बिकॉज दीस इज द फर्स्ट इयर दॅट वी आर गोईंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सच डिसिजन आनी भुरग्यांक कांयच लॉस जावचें न्ही म्हण तांकांय आमी ह्या वर्सा इंग्लीश पेपर दिवपाचो केला. आनी आफ्टर दीस प्रोसेस इज ओवर आमी हे सगळे मॅटर फॉर फर्दर पॉलिसी डिसिजन मुखार व्हरतली इन कन्सल्टेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. आतां थोडे येता आमकां अजुनूय रिक्वेस्ट पण आमी मे बी 30 तारखेच्या नंतर कितें रिक्वेस्ट आयली जाल्यार आमी कन्सिडर करपाक शकची ना कारण आमकां बॅकएंडार तितली तयारी करपाक जाय, तितले पेपर प्रिंट करपाक जाय, खूब विशय आसतात आनी ताचें डिस्ट्रिब्युशनूय त्या तरेन जावपाक जाय. आतां ताची फुडली स्टेप म्हणजे आमी एक तर डिसिजन घेतला की फुडल्या वर्साक कसले तरेचें रिलॅक्सेशन आसचें ना. हें फर्स्ट इयर जाल्ले कारण ह्या एकाडेमीक इयराक रिलॅक्सेशन दिलां. आतां आनी एक हांगा जें डिसिजन घेतलां तें म्हणजे फ्लायंग स्क्वॉड धाडपाचें. सो 12 तालुक्यांत एक्झामीच्या टायमार टीम्स वतल्यो आमच्या फिल्डार सो एज टू एन्श्योर की ही जी स्कुलां जेंच्यांनी डेटा दिला जेंकां आमी पेपर सप्लाय केला ते आमचेच म्हणजे कॉमन पेपर जो सेट जाल्लो आसा तेच पेपराचेर एक्झाम घेता भुरग्यांची. टू एन्श्योर दीस आमचे फ्लायंग स्क्वॉडीची टीम्स प्रत्येक तालुक्यात मिनिमम 2 टीमी तरी वतल्योच. सो ह्यो टीम्स आमच्या फिल्डार आसतल्यो ड्युरींग दी एंटायर एक्झाम पिरियड. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक रोखडेच कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण कितें तें स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. कॉल आयिल्ले 9:02 ओके. इमिजिएटली ते उजो लागला म्हणून एका डेंटल क्लिनिकाक SF3 मिरास अपार्टमेंट हे बिल्डिंगेक कोलवा जंक्शनाचेर. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी जेन्ना पावले तेन्ना स्मोक सगळे स्प्रेड भायल्यान स्प्रेड जालो. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग बोर्ड वचून फायर फायटींग केलें भितर फर्स्ट फ्लोराचेर. आनी त्या वरदान सगळें मेन रिसेप्शन थिंगा तेजो जो उजो स्टार्ट जाला. मेन क्लिनिकल ते इक्विपमेंट्स आहाय ती सायडीन आहाय आनी मेन रिसेप्शन जे भितर सरता थिंगाच तो उजो तेणी तो पयलो म्हणजे ते ट्राय केली पालोवपाक. एक सायडीन पेटला तो एक्चुली तो चड जाल्लो एक्सटिंग्विशर घेवन तेणी ट्राय केली म्हळ्यार तांचे लागीं जावंक ना. सो इमिजिएटली आमी येवन तो फर्स्ट फ्लोराचेर मुखा वयले उजो पालयलो आनी धुंवर वयले फ्लॅट वयर आनी सेकंड फ्लोराचेर फ्लॅट आहा. सो तितून सगळो तो हिटेन भितर धुंवर मारला. ते फ्लॅट बंद आहा ती कोण रावना हिंगा गोंयांत ना दिसता ती. सो इमिजिएटली थंय आमी ओपन चॅक केला. थिंगा सगळो स्मोक आहा वेंटिलेशन ओपन केल्ले विंडोज आनी तो स्मोक भायर सरला म्हणजे क्लीन जाल्लें आहा आनी कांयच ना थिंगा वयर कांय उजो उजो कांय ना. सकलूच तेंचे उजो पेटोवन ते डॅमेज जाल्ले आहा. उजो कसो आतां कोण जाणा चडसो इलेक्ट्रीक हे बंद मारलेले आनी ते रिसेप्शनाचे कंप्युटर आनी ते तशें चाललेले ते सायडीन चड पेटला. चड करून इलेक्ट्रीक चड सर्किट कितें जावन इलेक्ट्रीक हीट जावन तिका उजो पेटोवंक शकता. नाजाल्यार ती कोण भितर नासलेलो. तेणी ओपन करून जेन्ना पयलो तेन्ना ताका तो उजो पेटला म्हणून कळला डॉक्टर. लॉस 2-3 or 4 लाख देखून सांगूंक शकना कित्याक तेणे एस्टिमेट आतां 3 लाख जावपाक शकता. एस्टिमेट दिवंक ना कित्याक पयलीं तेगे हें डेकोरेशन ते फॅन्सी आहा तितलें सगळें लासून गेलां आनी कंप्युटरूय गेले. फॅनूय गेल्या सायडीक विंडोज ग्लासीस सगळे तुटून गेल्या. भितर हें आहलें पळय फॅन्सी कबर्ड्स बी आहलेले सगळे लासले. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तपास खंय मेरेन पावला हें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट करचें. तशेंच जो मेरेन ह्या हल्ल्या फाटलो मास्टरमायंड कोण आसा तो सापडना तो मेरेन केस बंद करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी समाज वावुरप्यांनी दिल्या. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत समाज वावुरपी उलयताले. रामा काणकोणकाराचेर अटॅक करून त्याच्या तोंडाक शेण पुसलें ही एक सारकी दुर्दैव गजाल सारकी की तेंचे इंटेंशन कितें आसलें हेंचें तें आमकां खबर ना. कित्याक रामा काणकोणकाराची पर्सनल दुश्मनी आसलेली न्हू जाल्यार अशें प्री प्लॅन अटॅक करून अशें तें ह्युमिलेट करपाचें हें आसचें नासलें म्हाका जाल्यार दिसना. आनी जितले जाणांक धरला तितून रामा काणकोणकाराचें ताका विचारले प्रमाणे तो म्हणटा आपूण कोणाक तांकां केन्ना तेंचे कडेन कनेक्शन सुद्दां ना म्हणटा आपलें. सो आयज खंय ना खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज आसा की बाबा रे हें अशेंच चलतलें काय म्हणून. कितें एक्टिविस्ट रिपोर्टर फाल्यां आयज एक्टिविस्टाचेर जाल्यार फाल्यां रिपोर्टराचेर जावंक शकता. कित्याक तुमी सत्य दाखयता. तुमी जे गोंयांत घडामोडी जाता आनी जे खंय चुकता सरकार ते तुमी सगळे दाखयता. तुमच्या माध्यमांतून आमकां कळटा न्हू. अरे आमी जेन्ना उलयता ते तुमी लोकांक दाखयता तेन्ना लोक पळयता न्हू. सो फाल्यां सकाळीं खंयच्या पत्रकाराचेरूय येवपाक शकता आनी हेच्या पयलीं येयलेले सुद्दां आसा. सो आयज जेन्ना इतले दीस जाले रामाचे जे आतां मारेकरू आसले तांकां 14 दीस रिमांड दिलो आनी तेच्या उपरांत मागीर फुडें कितें. आतां इन्व्हेस्टिगेशनाचे आमकां काय खबरी मेळना. कितें एसपीन काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक ना. डीजीन काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक ना. सीएमाचें कर्तव्य आसलेलें ज्या दिसा पयले दिसा तेणी सांगलेलें की आपूण सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून आनी जो कोण मास्टर मायंड आहा ताका आपूण धरतलो म्हणून. पूण तेणी सीएमानूय काय स्टेटमेंट दिवंक ना. म्हणून आयज आमकां प्रेसाक घेवचें पडलें तुमच्या माध्यमांतून सरकाराक प्रश्न विचारपाक बाबा इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां. इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला हो प्रश्न आमी तुमकां विचारता. कित्याक आयज जर तुमकां आमी लूज सोडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं हे प्रकार सगळे बरोबर घडटले. जो आपलो गांव वाचोवपाक झगडटा, रान वाचोवपाक झगडटा, शेत वाचोवपाक झगडटा, डोंगर वाचोवपाक झगडटा, इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्या अगेन्स्ट झगडटा, मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे भुतानी आसले जे प्रोजेक्ट येता तेंचेर झगडटा. तेंचेरूय तोच परिणाम जातलो. फाल्यां सकाळीं न्याय सुवेवस्था खंय पावल्या ही आमी प्रश्न विचारता. आयज हे फुडें जावंक जायना म्हणून हो मुद्दो आमी थांबून धरला. आमी हो मुद्दो डायवर्ट करून कशेंच दिवचे ना. राज्यात फुडले 4 दीस म्हटल्यार 28, 29, 30 आनी 1 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून हवामान खात्यान हे 4 दीस येल्लो अलर्ट जारी केलेलो आसा. उटंगाराचो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
2 दिसां पयलीं एका ल्हान वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या तोंडात नाका जाल्ले शब्द घालून ताचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो. ह्या फाटभुंयेर लोकांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातलो आनी जो कोणी हो व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाचेर व्हायरल केला ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी आनी ल्हान भुरग्याच्या पालकांनी केली. पळयात पुराय बातमी. केला की पाकिस्तान की जय म्हणपा लायले आनी ते प्रोवोक करता तो शिकवले ताका 12 वर्सांचो भुरगो. ओके, कंप्लेंट फायल केल्ली ऑन 21 फॅमिलीन. 21 तारखेर कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनाचेर. 21 तारीख जाली, 22 तारीख जाली, 23 जाली, 24 जाली, 26 तारखेर FIR रजिस्टर्ड जाता. राती कालची राती FIR रजिस्टर्ड जाता. आतां आमी इन बिटवीन जेन्ना आमकां कळ्ळें अशें आमी फॉलोअप करपा लागले. PI फुडल्यान मेळ्ळे आमगे PI आमचो सुरेश सावंत. तो म्हणपा लागलो तो मनीस हाडलो CCTV फुटेजीचेर त्या मनशाक हाडलो, आपल्यान उलयलो, SP फुडल्यान वयलो आनी ताका धाडलो. सो हांवें ताका विचारलें हाडलो धाडलो वॉट इज दीस? फेस्तां येयल्लो, फेरयान येयल्लो? अरे पार्टेन पळय कंप्लेंट केल्ली आहा तांकां दाखोवपा जालो मनीस कोण तो न्हू. हांवें म्हणलें ताका फुटेज दाखय. ना फुटेज दाखोवपा जायना. तो फर्स्ट न्ही मायनर तो मायनरार काडलो व्हिडिओ व्हायरल केलो. हो फोटो व्हिडिओ केलो तो मायनर. बरें तेजें नांव कितें? नांव सांगना. तेणें सांगलें आमकां हांवें ताका इज फ्रॉम वेर फातोरप्या म्हणपा लागलो. जेन्ना तुमकां सगळी खबर आसा तो मनीस येवन गेलो जाल्यार हाव काम FIR अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर्ड जाता. आतां PI कितें म्हणटा आमी FIR रजिस्टर्ड हुई तेजेर केला कोण व्हिडिओ कोण व्हायरल केलो तो. अरे एक्यूज मेळ्ळा तुमकां व्हायरल तर मागीर जाला. एक्यूज मेळ्ळ न्हू. एक्यूज मेळ्ळा येवन गेलो पुलीस स्टेशनाचेर. कोण तो पुलिसांक गेलो सोयरो, पुलिसांक गेलो जावंय तो. अरे हे व्हडले सारखे झोगडी पेटपाक रे मडगांवान भितर दाम बाबान राखली मरे आमकां. हे झोगडी पेटोवपा आयिल्ले मरे. तूं पाकिस्तान की जय म्हणपा लायता आनी इंडियान पाकिस्तान मॅच खेळटाय मरे थिंगा. 30 तारखेर हांगा एक ल्हान भुरग्याक एक मायनर भुरगो हांगा पंजाबी सीन तो पेनां विकता न्ही त्या भुरग्याक एकट्यान कोणी तरी एकट्यान येवन ताका पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले. ओके, आनी तो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जालो आनी त्या भुरग्याच्या मावशीन मागीर ती कंप्लेन दिली. कंप्लेन दितारी 21 तारीख कंप्लेन जाल्ली. तेजेर कांय एक्शन जावंक नाशिल्लें. आमी पयर आयले आनी आमी आज आमी 10 वरांनी सगळ्यांक आपयले कळ्ळें. तर PI म्हणटा आतां आमी PIक मेळ्ळे. PI म्हणटा की आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्या अननोन पर्सनाचेर. आमकां आयकोपाक येयला की तांचो तो पळय कोण व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो ताचो ही एडवोकेट सुद्दां येवन गेलो आनी हांगा आमकां आयकपाक येता पुलीस स्टेशनार की तो अननोन पर्सन म्हणून. तर आतां आमी आनी एक कंप्लेन घालपाची आसा. आतां आमी SP फुडें उलयल्ले आसा. आनी एक कंप्लेन आतां आमी घालतले सारकी घालतले कळ्ळें न्ही. आनी हांव मागता की अशें पळय जाता ल्हान ल्हान भुरग्यांक पळय यूज करून कॉम्युनल हार्मोनी आमची पळय 30 गोंयची पिड्यार करपाक सोदता कळ्ळें न्ही. अशें जावपाक जायना. आनी हे सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की मास्टर मायंड पळय कोण आसतात ते लास्टाक भुरग्यांक सुद्दां सोडना. ते गोंयचे 30 आनी कॉम्युनल हार्मोनी आमची पिड्यार करपाक सोदतात. हे मास्टर मायंड पळय आहा हे मास्टर मायंडाक कोण तरी गॉडफादर आहा तांकां हे करपाक प्रोटेक्ट करपाक. हे मास्टर मायंडाक आनी हे गॉडफादराक आमी पयलीं पळोवपाक जाय आनी अशें मुखार जावपाक जायना. आतां आमी कंप्लेन दितले SP आनी हेजेर हांव मागता आमच्या SP कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हो कोण तो फुडें येवपाक जाय. कि तुम लोग सेल दे दो और नहीं कोर्ट में जाओगे इतना इतना परेशान होगा कि नहीं इस पर सेल लिखे दे दो. मेरे को पहले बुलाया कि तुम लोग थाने में आओ. तो मैं कि मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत खराब में नहीं आऊँगा. क्या तुम्हारा घर किधर है? तो मैं के खारे बान क्या खुद का है? क्या हाँ खुद का घर है. तो वो बोल के आया घर पे. तो बोला सेल दे दो और नहीं तुम लोग कोर्ट में ऐसा सा परेशान प्रॉब्लम होगा. मैं क्या नहीं होगा प्रॉब्लम, सब कर लेंगे. कोण बोला ये पुलिस? हाँ वहाँ पुलिस 2 था आया था. उसका नंबर भी है मेरा. क्या बोलने के लिए बोला? यही सेल करने के लिए साइन करने के लिए था कि बोल सेंड कर दो ऐसा बोलने के लिए आया. ये पुलिस ने ही बोला आपको? नंबर है मेरा. नंबर नोट कर दो पुलिस. तो मेरे को फोन भी करता है. हाँ नहीं पुलिस का फाइन किया था. नंबर क्या वो लोग भी आ सकते हैं. नंबर का लोग है ना वो भी आ सकते हैं. पुलिस का ड्रेस नाटक में मिलते हैं ना उधर. नाटक में पहले वो आ सकते हैं. अणजून व्हाळांत हॉटेलवाले रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून व्हाळाचें उदक पुरायपणान प्रदूशीत जालेलें आसा. तशेंच कोयर भरिल्ल्यान उदकाकूय व्हांवपाक वाट मेळना. पंचायतीन तशेंच संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून कोयर उडयताल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
पंचायत व्हरता रे सगळे मागीर ते कितें आतां कोण हाडून उडयता पळय सगळे नाका जाल्ले हाडून मरे हाडून झोरीचे पळय कशें उदक हांगा उदक साप उदक हाडून सगळो मरे कचरो हाडून उडयता रातचो रे सगळो कितें तूं म्हाका सांग आमी कितें करपाचें तूं म्हाका सांग पंचायत व्हरता आनी पंचायत आतां कोण उडयता आतां कोणाक खबर कोण रेस्टॉरंट चलयता ते रेस्टॉरंटाचेच वाल्याचेच सगळी गार्बेज बोर्ड काम उडयता कसली सुंगटाची बोर्ड काम आनी कितें रे सगळें वाहन तुका नाका दिसता की आतां हालीं पंचायतीन कॅमेरा हाडलेले ग्रामसभा सांगलेले हय हांगासर कॅमेरा बसोवचो दिसता तुका ना बसोंक जाव रे पळोवंक वचत जाल्यार कितें आहा तें बरें न्हू पळोवंक वचत बसयत जाल्यार सगळं पळय हांगा वाहन पळय हॉटेलवाले आमचे जे हे भायल्यांक पळय हॉटेलां चलोवंक दितात तो सगळो गार्बेज पळय आमकां गांवकारांक हो आमी खाली इतलेंच मागता की बाबा आमचे पंचायत फायन मारता ती मातशी डबल करची आनी मातशें स्ट्रीक रावचें आमची पंचायत बरें काम करता बट खंयचोच ना खंयचो तरी आमच्या पंचायतीन मातशें आनीक स्ट्रॉंग आनी स्ट्रीक रावचें हॉटेलकारांक स्ट्रिक्टली तांकां सांगचें बाबा तुमची गार्बेज ही उडोवची न्हू आनी ही न्हू की बाबा एकलो दोग जाण हे सगळे चडशे 99% भायले जे आवटसायडर आहा हे गार्बेज करतात हांगा हांवेंनूच कितले फावटी धरलेले आहात वयल्यान तांकां सांगलेलें आहा बाबा तुमकां सेकंड टायम दिसता तुमकां पुलिशेन व्हरतले म्हणून तर हांव मागता पंचायती कडेन मागीर स्पेशली सगळ्या हॉटेलकारांक एक नोटीस काडचो की बाबा तुमची गार्बेज भायर पडची न्हू इवन हांव उडयता नाल्यार म्हाकाय तोच फायन मारचो ओ दुसरे हॉटेलकार आनी हें करचें की बाबा एका हॉटेलकाराक लागून दुसरे हॉटेलकार त्रास भोगूंक जाय तेन्नाच हांव पयले उपरांत म्हणटलें तूं उडयनाका तेन्नाच हें सामकें सुदारतलें कित्याक आतां हांव करिना म्हणटकूच म्हाका पडलेलें ना दुसऱ्याचें तें म्हाकाय दुसऱ्याचें पडलेलें आसा म्हाका फायन पडटा कित्याक ताका लागून म्हाका तर फायन पडटा तेन्ना हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो की बाबा दुसरोय हांगर कचरो उडोवचो ना म्हणून. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा